आज आमी स्पेशल मिटींग आयज आपयलेली मेंबरांची की हे जे पेंडेमीक जे आयज वाडत चल्लें आहा तेका लागून हेजेर कितें करपाचें, कित्याक जायते पंचायतींनी आपले डिसिजन घेतले आहा पार्टली लॉकडावन करपाक आनी हें करपाक, म्हणजे जेणे करून ही चेन ब्रेक जावपाक लागून आयज लोकांची मागणी आहा. सगळ्या वयते लोकूय म्हणटा की लॉकडावन जावपाक जाय. लोक आपूण जावन सांगता कितें लॉकडावन जावपाक जाय. आनी अशा वेळार जेन्ना थोडे पंचायती मुखार सरले हांवें म्हळ्यार आमचे व्यू घेवया आनी आयज आमची मिटींग जाल्या तेन्ना आमी मिटींगेन डिसिजन घेतला की हांगचे सांकवाळ ज्युरिडिक्शनाक जितले शॉप्स आसा, एस्टॅब्लिशमेंट आहा तेणी सकाळी 7 ते 10 पर्यंत चालू दवरचे, त्याच्या उपरांत बंद दवरपाची. आनी जे पंचायत स्टाफ आहा, पंचायतचे आपले फंक्शनिंग आहा ते सकाळी 10 ते 12 पर्यंत चालू उरतले विथ 50% स्टाफ. आनी हें दवरपाक कारण कितें, मॅक्सिमम केसीस ज्यो आतां सद्या सांकवाळा वाडल्यो आसा. चडांत चड केसीस आयज एक घरान 5-6 जाण सुद्दां लोक आयज क्वॉरंटायन जाल्ले आहा. ही परिस्थिती भयावह आहा आनी ताका लागून आमी हें डिसिजन घेतलें आहा. आनी आतां आमी हें जे डिसिजन घेतलें आहा तें आमी पुलीस डिपार्टमेंटाक धाडटले तेजेर एनफोर्स करपाक, हेजेर एक्शन घेवपाक. जर हे मुखार हे जर अशेंच चालू आमकां भिरांत आहा की हे वाडत वचून आयज आमच्या गांवांत कितें जाता तें सांगूंक जायना. पूण सरपंच हाजे पयलीं जेन्ना लॉकडावन आसलें तेन्ना डायरेक्टर पंचायतीन एक ऑर्डर काडिल्ली की पंचायत डज नॉट हॅव द रायट टू गो ऑन इट्स ओन, सो ताजेर इकॉनॉमीक एक्टिविटीक फरक पडटा. ताजेर तुमी कितें म्हणपाक सोदता? आयज आमकां सांगून इतलें दिसता की डायरेक्टराक थंय वचून गांवांत कितें जालें तें कळना. डायरेक्टर पणजे आहा, गांवांत जें सिच्युएशन आहा सद्या ते गांवांत कितें चल्लां तें तांकां खबर ना न्हू. आयज जे गांवांत कितें आहा, जे 11 मेंबर आमी आहा, 11 मेंबर बसून जेन्ना पळय डिसिजन घेता की गांवां बऱ्या खातीर घेता न्हू. आमकां अशें ना की डायरेक्टरा जी सर्कुलर जावं ऑर्डर आहा तेजे एगेन्स्ट वचपाक आमकां कित्याक इच्छा ना. पूण लोकांची मागणी आहा, लोक जे विचार करता त्या लोकांच्या मागणे वयल्यान आयज आमी पंच मेंबर सगळे बसल्या आनी हे डिसिजन घेतल्या लोकां खातीर. लोक स्वताहून सांगता आयज बाबा बंद करा. सो तेन्ना आयज हे जे डिसिजन घेतले आहा ते आमचे वतीन आमी इम्प्लिमेंट करता. तेजेर मुखार जे एक्शन कितें आहा जाल्यार मागीर ते आमी ताका फेस करता. पिरियड तुम्ही परतून सांगता केन्ना ते केन्ना आसतलें लॉकडावन? हे लॉकडावन आयज आमी फाल्यां साकून फायच्या दिसा फाल्यां 5 ते 11 तारीख पर्यंत 7 दिसा लॉकडावन दवरला, 7 days. गरज पडल्यार आमी मुखार वाडोवंकय शकता. आनी म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान हेजेर बारीक विचार करप. ल्हान स्टेट गोंयची आयज जर 50 लोक जर मरता दिसा जाल्यार हें सिच्युएशन मुखार बरें ना. कित्याक लोक भिल्ले आहा, लोक भिल्ले जायते कडेन आतां स्वताहून लॉकडावन करता. सो हेजेर सरकारान हेजेर विचार करचो. आनी म्हाका दिसता ही चेन जर ब्रेक जातलो जाल्यार गव्हर्मेंटान एक 15 दिसा लॉकडावन करपाचें अशें आमकांय दिसता. आमी आतां मेंबर तेच उलयताले अशें आमकांय दिसता. हेजेर गव्हर्मेंटान विचार करचो. थँक्यू.